कांय दीस फाटीं पर्वरी नव्या फ्लायओव्हराच्या कामाक हात घाला. कामाक नेटान सुरवात केल्या. मदलो रस्तो कांय प्रमाणात बंद आसा, मात येरादारी सर्व्हिस रोडार वळयल्या. लोक व्हड प्रमाणात भितरल्या रस्त्यांनी येवन मुखेल रस्त्याक गाडयो भायर काडटात. खुबशे लोक पर्वरे येवपाक पिळणच्यान पर्वरे जो रस्तो चौगम रस्त्यार भायर सरला त्यावूय रस्त्याचो वापर करता. हो मुखेल रस्तो फाटीं बरोच रुंद केल्लो म्हणटकर लोक मेळत तश्यो आनी जाय तश्यो गाडयो भायर काडटात. आतां होच व्हिडिओ पळयात. अपघात घडटा चुकलो. आतां हांगा रस्तो रुंद केल्ल्या कारणान जाय तश्यो गाडयो लोक चलयतात. कितलेशेच अपघातूय घडटा. हांगा रस्त्याक एक तर ट्राफिक पुलीस नातर डिवायडराची गरज आसा. ह्या सुवातेर एक ट्राफिक पुलीस दवरपाक कसली अडचण आसा तें समजना. कारण कांय मिटर अंतराचेर कॉकेरो जंक्शना कडेन कितलेशेच ट्राफिक पुलीस तालाव मारपाक दवरिल्ले दिसून येता. त्या इतल्या ट्राफिक पुलिसांतलो एक पुलीस ह्या सुवातेर दवरूं येता. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.